नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बिहारात इंडिया आघाडीक धपको. नितीश एनडीएत. एनडीएचे तेक्यार नितीश कुमारान बिहाराचो मुख्यमंत्री म्हण नव्यान 9व्या फावट सोपूत घेतलो. सकाळी मुख्यमंत्री म्हण राजीनामो दिलो. सांजे एनडीए कडेन परत सोयरीक जोडून 9वे फावट मुख्यमंत्री. ताजे बरोबर 8 जाणांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. बीजेपीचे दोग डेप्युटी. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान सोपूत दिलो. द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रभू श्रीराम सगळ्यांच्या मनात. अयोध्येत श्रीरामाचे प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्यान देशवासियांक एकठांय हाडले. प्रधानमंत्री मोदीची मन की बात. पद्म आणि अर्जुन पुरस्कार फावो जाल्ल्यांची तोखणाय केली. नारी शक्ति सशक्तिकरणाचेरय उलयलो. 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी. साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है. 26 जनवरी की परेड बहुत ही अद्भुत रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में विमेन पावर को देखकर हुई. जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे. साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही अर्जुन अवार्ड समारोह को भी देखा होगा. इसमें राष्ट्रपति भवन में देश के कई होनहार खिलाड़ियों और एथलीटों को सम्मानित किया गया है. यहाँ भी जिस एक बात ने लोगों का खूब ध्यान खींचा वो थी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बेटियां और उनकी लाइफ जर्नीज. 3 दिन पहले जब देश ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है तो मन की बात में ऐसे लोगों की चर्चा स्वाभाविक है. इस बार भी ऐसे अनेकों देशवासियों को पद्म सम्मान दिया गया है जिन्होंने जमीन से जुड़कर समाज में बड़े बड़े बदलाव लाने का काम किया है. इन इंस्पायरिंग लोगों की जीवन यात्रा के बारे में जानने को लेकर देश भर में बहुत उत्सुकता दिखी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची आज परीक्षा पे चर्चा कार्यावळ. सुमार 2.26 कोटी रजिस्ट्रेशन. तातूंत 2.5 लाख विद्यार्थी, 15 लाख शिक्षक आणि 6 लाख पालकांचो आस्पाव. प्रधानमंत्री दिल्ली भारत मंडपांतल्यान कार्यावळीक संबोधित करतलो. सुमार 4000 विद्यार्थी, शिक्षक, पालक कार्यावळीक हजर आसतले. परीक्षे वेळार भुरग्यां वयलो प्रेशर कसो उणो करूं येता ते विशीं प्रधानमंत्री खासा कानमंत्र दितलो. परीक्षा पे चर्चा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा भुरग्यां खातीर म्हत्वाची कार्यावळ. गोंयांतूय बी परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमात सगळे हायस्कूल्स आनी हाय सेकंडरी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातली. खूब भुरग्यांचे आमी म्हणटा एग्जाम टेन्शन हें
कमी जावपा खातीर परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम खूपच युजफूल आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमात उदक गळटा, फॅन लावन सुकयतात म्हण सोशल मिडियार व्हिडिओ व्हायरल. कला अकादमीच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह. कला संस्कृती मंत्री गोविंद म्हणटा फायर हायड्रंटाचे टेस्टिंग करतना वाल्व चालूच उरलो म्हण उदक गळ्ळां. कोणूय अफवा पातळायता जाल्यार तांचेर खर कारवाय. काल सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. तो म्हणटा की कला अकादमीन जे फ्लोर आसा थंय परत उदक येयलां आनी ते फॅन लावन ते उदक सुकयता. तर म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाची जर जाप दीत आनी हेज्या गजाली फाटले जर तथ्य कितें आसा जाल्यार ते आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा तेंचेच कडल्यान आमी जाणा जावन घेतलेले बरें की काल जो हो व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचे फाटले तथ्य कितें ते. सोशल मिडियाचेर आमी अशें पळयता की कला अकादमीन परत उदक आयलें आनी फॅन लावन तांकां फ्लोर जो आसा तो सुकोवचो पडलो. एक म्हणल्यार उदक खंयच्यान आयलें हो एक विचार करपा सारको प्रश्न आसा. PWDचे कडेन आमी ह्या फायन ट्युनिंग जे आसा तें हांव सातत्यान पयलीं सुद्दां लॉन्च जावचे पयलीं हांवें मोडिल्लो आशिल्लो. म्हाका दिसता त्या PWDचे टॅक्निशियन्स जे आसात किंवा जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते फायन ट्युनिंग करता आसतना फायर हायड्रंट्स जे आसात ते चेक करताले आनी थोडेशें मिसकम्युनिकेशन जाले नंतर एक वाल्व ओपन जालो आनी तो वाल्व बंद करसर वयल्यान सकयल येता म्हणल्यार तो उदर तो शॉवर जो आसा तो पडिल्लो आहा आनी म्हणूनच तो सकयल जो फ्लोरिंगाचें जें मॅट जें आहा तें भिजिल्लें आहा. उदक खंयच्या दर्यांतल्यान येयलें ना किंवा पावस पडना पावसांतल्यान ती बाबा गळती आयिल्ली. पण कशें आसा समाज माध्यमाचेर किंवा कोणीन तो चोरून जो व्हिडिओ जो काडला आसा तेजी चवकशी म्हाका करपाक जाय. बारीक बारीक गोश्टी ह्या आनी तो कितें भरमसाट तो प्रेशर कितलो आसा तो फायर हायड्रंटाक हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ताजी दखलू एकदां म्हाका समजलें. म्हाका दिसता ही 3 दिसां पयलूची बातमी जावन आसा. हांवें ते सगळे काही गोश्टी नोंद घेतल्या आसा. पूण बरें जर काम जर करतले जाल्यार काही गोश्टी टॅक्निकल दृश्टिकोनांतल्यान ते थोड्योश्यो स्लीप ऑफ किंवा मिसअंडरस्टँडिंग जावन त्यो काही गोश्टी हें जातात. हांव कोणाक प्रोटेक्ट करना बट जो विशय तुमी मांडलो म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की ताजें टेस्टिंग करताले तो वाल्व ओपन जालो कारण ताणेन तो एक होज आसा तो ओपन करून दवरलेलो आसलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तें उदक जें आसा तें सकयल गळिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. म्हापशा पेड्या जंक्शनाचेर 6 गाडयांचो एक्सिडेंट. 3 ट्रक आनी 3 स्कुटरी वयले 4 जखमी. तांकां जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले. ह्या जंक्शनाचेर दिसपट्टे एक्सिडेंट जायत आसतात. पुलीस केन्ना आसता केन्ना नासता. म्हापशा शाराक जोडपी सदांच ट्रॅफिक जॅम आसतल्या ह्या जंक्शनाचेर थळावे फ्लायओव्हर मागतात. This accident took place, no? See now what is happening. You saw? There were no cops from morning. We are staying here only, close by. Yeah, here see, we are staying. This is our house. Okay. And there are no cops from morning. It's not the duty of the cops to be here. They are not doing anything. See the traffic. There are people who are diverting the traffic from my prayer meeting. So this accident took place because of negligence of police and a government. Yeah, and a government. And this will not happen every time he is having a meeting, Carlos. But what is happening? Nothing is happening. Can you tell me what is the problem over here on the Peta Junction? The We confusion. require a flyover. Require the flyover. There are no cops here. Okay? Hardly there are cops here in the morning. They come, they sit there. There are duties to do, no? Even when the school gets over, there are no cops. पेडे जंक्शनाचेर आणि पेडे जंक्शनाचेर हांगासर आता अर्ध्या वरा पयलीं एक एक्सिडंट जालो. एक्सिडंटी 3 व्हडले ट्रक आनी 3 टू व्हिलरी आनी हेतूनसून 4 जाण इंजर्ड जाल्यात तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेल्या. हांगासर ते पयले जाल्यार डेली एक्सिडंट हे जायत आसतात. हांगासर ट्राफीक एकदां आसता एक जाण आसता पूण हे हांगासर जंक्शन आसल्या कारणान किंवा भितरसून पेडण्यासून गाडयो येतात तेवटेन स्टेडियम आसा पेडे स्टेडियम तेवटेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागीर म्हापसा सिटी पणजे वचपाचो रोड आनी तेवटेन
कामार खातीर हे सगळो जो मेन जंक्शन आसल्या कारणान लोकांचो डिमांड हा तितलो फावटी तरी की हांगासर कितें तरी फ्लायओवर तेंच्यांनी मागलो पूण तो जायना पूण हांगासर सिग्नल घालचे ना जाल्यार कितें तरी परमनंटली सोल्युशन काडचें म्हणून हे खातीर इन्स्पेक्शना सीएम येयलो मागीर मिनिस्टर येयले आमदार येयले सगळ्यांनी येयले हांगासर इन्स्पेक्शनां केली पूण सुरवाती पासून काम सुरू केलें थंयच्यान रोडाचें ते आतां मेरेन इन्स्पेक्शनां जाता पूण हांगासर कांय जायना आनी डेलीच्या डेली 2-3 एक्सिडंट जायता आतांच्या आतां तो एक जाल्या उपरांत जस्ट आनी आतां 5 मिनटां 4 व्हिलर आनी ट्रक हेंच्या तो 4 व्हिलरीक धांपून ट्रक फुडें गेलो अशे एक्सिडंट हे जायत आसतात लोकांचो डिमांड हा की हांगासर उपाय करचो म्हणून जो पर्यंत आतां तेंच्यांनी ह्या लोकल लोकांनी ठरयलां की आमी कितें तरी आमी रस्तो हाडयत तेन्ना कितें जावं आमकां भितर जायना आमचें कितें एक्शन घेया पूण आमी जर हांगासर कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमी रस्तो हाडयतले म्हणून तेंच्यांनी इन्व्हेस्ट गोवा 2024 बरो रिस्पॉन्स 450 इन्व्हेस्टरांक जागा दवरिल्ली 600 मायज आयले 150 जाणांक परत धाडले आमचे कडेन 450 सुवाती आशिल्ल्यो 600 मायज इन्व्हेस्टरांचो रिस्पॉन्स 150 जाणांक एंट्री दिवंक मेळूंक ना म्हण उद्देग मंत्री मॉविन सांगता गोंयच्या उद्देगीक मळार उदरगत करपाक सरकाराचो यत्न गोंयांत इन्व्हेस्ट गोवा 2024 परिशद उद्देग मंत्री मॉविन गुदिनो म्हणटा बरो रिस्पॉन्स Not just come to attend the seminar, we will consider investing in Goa. I want to say that we got a overwhelming response. We have closed the registration now. Online registration bond kela, more than 600 entries. We have entertained about 450 only. म्हणजे 150 लोक तरी आसतना आमकां तांकां एंट्री दिवपाक मेळना बिकॉज थिंगा जे चर्चा जातली डिस्कशनां जातली आनी जे मेन फंक्शन आसतले इट शूड बी इंटरएक्टिव सेशन सगळे लोक बसून प्रपोजल सिटींग अक्रॉस द टेबल डिस्कस करपाची सुद्दां आमी सुविधा दवरलेली आसा मॉर्निंग सेशनां जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे इनॉग्रेट करतले बाब सुरेश प्रभूय आसतले कार्यावळीचे वेळापत्र अशें सकाळी 8:30 रजिस्ट्रेशन सुरू सकाळी 10:30 उक्तावण उपरांत मानेस्तांची भाशणां दनपारां 1 उक्तावणाच्या कार्यावळीचो समारोप सांजेच्या वेळार चर्चासत्रां दनपारां 2 लॉजिस्टीक अँड वेअर हावसिंग विशयाचेर चर्चा 3:20 IT विशयी चर्चासत्र सांजे 4:45 ग्लोबल सेशन ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेवया एक ल्हानसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पिर्णा नायकवाड्या वयलो संदीप मातोंडकार नुस्तें उत्पादनांत नांव जोडटा आपल्या घरा कुशीक टांकी बांदून कुल्ल्यो पोसता ह्या धंद्यांत बरी जोड आसा खर्चूय व्हडलोसो ना म्हण संदीप सांगता सरकार 40% सबसिडी दिता लोकांनी लाव घेवचो नुस्तेमारी मंत्री निळकंठाचो उलो खासा रिपोर्ट जेवणाच्या ताटांत नुस्तें ना जाल्यार चडशा गोंयकारांक जायना गोंयकारूच न्ही पर्यटक सुद्धा गोंयांत नुस्तें खावंक येतात फिश करी रायस आनी गोंय हांचें वेगळेंच समीकरण नुस्त्याची मागणी इतली वाडल्या की आयज नुस्तें मेळपाक कठीण जाला नुस्त्याचे दर दिसान दीस वाडटा गोंयकारांनी नुस्तें पोसपाचे वेवसायांत देवचे म्हणून सरकाराचो उलो मजगती पिर्ण नायकवाड्यावेलो संदीप मातोंडकार हो नुस्तें उत्पादनांत देंवला आपल्या घरा कुशीक टाकी बांदून तो कुल्ले पोसता 8-9 महिने झाले असतील हांगासलेच साये कुल्ले हाडून हांवें भितर सोडल्या ना म्हणल्यार 5-7 हजार तरी कुल्ले आसतले भितर डेफिनेटली हे सगळें करतना म्हाका कसलोच आधार ना कोणाचो सपोर्ट ना कितें ना मार्गदर्शन कितेंच ना जे युट्यूबार व्हिडिओ पयले त्या मार्गदर्शनाचेर हांवें कितें तें केलां म्हाका हेच्याहून कितें तरी आयडिया म्हाका जाय आसली हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मातशी ट्राय केली पण तितले प्रतिसाद म्हाका मेळ्ळो ना हितून आतां नेक्स्ट इयर जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना परत आनी एडिशनल घालता आनी जे कुल्ले भितर ऑलरेडी आहा ते ऑलरेडी आनी मागीर पिला घालतले म्हणजे टोटल ती टाकी सुद्धा म्हाका पावोंक शकची ना इतले कुल्ल्यांची पोरा काडली जाल्यार ती जावं शकता ही एक टाकी बांधलेली आहे पळय 7 बाय 7 मीटरची आणि ती 3 बाय 3 मीटरची टाकी बांधलेली आहे आणि इथे हाईट जवळजवळ ही आता दिसता तितली हाईट आहे भितर एक 1.5 फूट भितर ऑलरेडी माती आहे जसे व्हाळान जसे की ते कुल्ले नेचर कसो असता पळय कुल्ले माती आणि फातरांनी तशें नॅचरल हांवें भितर केल्लें म्हणजे तांकां दिसूंक जायना की
ते खंय तरी येयले अशें, पण तांकां नॅचरल अशें फील जावंक जाय म्हणून भितर करड, गुणे, फातर, चिकल सगळे भितर मिक्स ऑलरेडी केल्ले. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हर्णकार म्हणटात सरकार 40% सबसिडी दिता, लोकांनी फायदो घेवचो. खेकडे जे म्हणटा ह्यो खंयचोय करूं तुज्या पोरसान पसून 2 मीटर बाय 2 मीटर जमीन घेवन तितून सुद्धा पर्येता. आनी हेज्या खातीर केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतून आमचे 40 मत्स्य सागर येवजणेचे BSc ही ट्रेनिंग दिता आनी कोणी तशें तरी रिक्वेस्ट केलें जाल्यार आमची तेज्या घरा पर्यंत वाड्या पर्यंत ट्रेनिंग दिवपाची आमची तयारी. हांव मागता की प्रत्येक समज कोण थोडो टायम दिवंक शकता. सो हेका चड टायम दिवपाची गरज ना, तांकां खाण दिवपाची गरज ना. खाण सुद्दां इजिली अवेलेबल आहा. खंय नुस्तें खंय कापता थंयच्यान सुद्दां बाकी खूब प्रमाणात त्या खाणाची सुद्दां तितकी परचेस करून हाडून घालपाक जाय अशें ना, तेवूय फ्रीली अवेलेबल. खंयच्याय मनशाक जिद्द आनी चिकाटी आसत जाल्यार तो कसलोय वेवसाय धंदो करूंक शकता. आनी हें दाखोवन दिवपी म्हणजे पिर्णा जो संदीप मातोंडकर नायगोडे वयलो आहा, तेणें वेवसाय केला की ज्यो कुल्ल्यो आसतात, ज्यो साया उदकांच्यो कुल्ल्यो तेणें धरून हाडल्या आनी त्यो पोसल्यात आनी एका टांकेर हाडून तेणें त्यो माती आनी उदक घालून बीन त्यो वेवसाय करतात. खरें म्हणजे ज्यो कुल्ल्यो आहात त्यो चडश्यो खाऱ्या उदकांच्यो बीन लोक पोसतात आनी तो बिजनेस करतात. पूण हेणें साया उदकांच्यो त्यो सायो ज्यो मेळटात त्यो हाडून तेणें पोसल्यात आनी तो म्हणटा की हो खूब फायदेशीर धंदो आहा आनी हेतून जर वेवसाय केलो जाल्यार बरो तो. कित्याक ज्यो खाऱ्या उदकान ज्यो कुल्ल्यो मेळटात त्यो जर बिजनेस करता जाल्यार तो खूब खर्चीक आनी खूब त्रासदायक कसो. त्यापेक्षा हो कमी खर्चान कांय व्हडलो खर्च नासता. हो साया उदकाचो तो वेवसाय बरो म्हणटा तो. त्याच बरोबर तो म्हणटा की सरकारानूय ह्या जो वेवसाय करता जो कुल्ल्यांचो बीन आसा ताका सहकार्य करचें, अनुदान बीन दिवचें म्हणून. कित्याक हो खूब फायदेशीर धंदो आसा. स्टुडंटा खातीर हांव पिर्णाच्यान श्यामचंद्र. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्वताची सुवात ना म्हण देवळांत सुरू केल्ले कमलेश्वर संस्थानाचे शिक्षण संस्थेक 100 वर्सां जालीं. गांवच्या भुरग्यांक शिक्षीत करपाक ह्या संस्थेचो मोठो वांटो. ZP रंगनाथ कलशांवकार उलयलो. ह्या शाळेंत शिकून कितलींशींच भुरगीं उंचेल्या पांवड्यार पावलीं. अध्यक्ष श्याम शेटयेन 100 निमतान खोस उक्तायली. पूर्वज असले तांच्यांनी कितें केलां की नारायण देवळाच्या शाळेत नारायण देवळाच्या मंदिरात ही शाळा स्टार्ट केली. हांगा 5वीक मान्यता घेतली आणि त्या टायमार अशें असले फक्त 7वी पर्यंतच स्कूल असले. आमच्या पूर्वजांनी जे विचार केले सगळे हेचेर मात करून आपले भुरगे शिकोवंक जाय म्हणून 100 वर्सां पयलीं तांच्यांनी तजवीज करून दवरलेली. म्हणून आयज आमी खंय तरी समाजांत खंयच्या ना खंयच्या रुपान आयज फुडें येवपाक पावले. आमच्या मदीं डॉक्टर आसात, इंजिनियर आसात, बरे बरे महनीय व्यक्ती हांगा व्यासपीठार आसात. तशेंच आमच्या गांवाचे कितकेशे विद्यार्थी ह्या स्कुलाचे जावन गेले ते खूब खूब फुडें वचून आतां खूब कार्य करीत आसात. संस्थेचे खरेच कार्यक्रम किंवा कार्य जे आसा न्हू ते खरेच एक बरे हेजे आसा. शिक्षणाचे दान ते करीत आसा आनी ह्या दान दिताना किंवा ह्या दानाच्या कार्यक्रमांक तांकां एक 100 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा. वेगवेगळ्या कठीण प्रसंगातून म्हणजे पोर्तुगीजांचं इथं राज्य होतं त्यावेळेपासून आतापर्यंत ज्या भरपूर अडचणीतून मात करून ही संस्था 100 वर्षात पूर्ण होत आहे. आणि त्यावेळी या संस्थेचं अध्यक्षपद मला मिळणं ही सुद्धा माझ्या नशिबी असलेली खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आम्हाला 100% रिझल्ट देऊन आमचा या संस्थेचं नाव गोव्यात प्रथम स्थानी आणलं असं मला बघण्यात आलंय. गोयचो आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेच्या 85व्या वाडदिसा निमतान ताजी घरकान्न विजया देवी राणेचे मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा पुस्तकाचे विमोचन. प्रतापसिंग राणेची अनटोल्ड स्टोरी तिणें खंय पुस्तक रुपांत सांगल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आनी बाकीचे राजकीय फुडारी, उद्देजक मानेस्तांची सिनियर राणेक परबी. स्वतःचं स्तुती गाणं हे बरोबर नाही, पण मग विचार केल्यानंतर कुठं आता आम्ही पोचलेलो आहे ह्याचा विचार करता माझ्या पण लक्षात आलं की हे
इतिहास नोंद व्हायलाच पाहिजे. A devoted life for the betterment of people of Goa. So we are all here to express our gratitude, our thanks for such a great life that he has lived so far and is going to live another 15-20 years. 85वा वाढदिवस आणि त्यांची 50 वर्सां राजकारणात ती आमदार म्हणून ज्यांच्यानी गोयच्या विधानसभेत काढली. गोयचो पहिलो मुख्यमंत्री पासून तो आतापर्यंत सगळ्यांच्या बरोबर वेगवेगळ्या खुर्चीचेर आमी जाका म्हणटा आमदार असतले, मंत्री असतले, विरोधी पक्षनेते असतले, सभापती असतले, या सगळ्या खुर्च्यांचेर जांकां काम करपाक मेळ्ळें. माझे आईक दिसले की आयज ते 85 वर्साचे जे आयज त्यांचे जेन्ना वाढदीस आसा तेन्ना आपूण कितें तरी उलोवंक सोदता आनी आपूण ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान आपल्या संतरीचे जनता आनी गोंयचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता. प्रगती आता जे मुख्यमंत्री आणि फुडें जातले ते मुख्यमंत्री तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन सगळ्या मंत्रिमंडळाक आनी गोंयच्या सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दिवन गोंयची प्रगती अख्ख्या जगान फुडें सोनी. लोकांनी फामिलीक एक दीस तरी दिवचो म्हण 5 वर्सां पयलीं नोमोजो सुरू केल्लो. पर्वरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. राजकारणा बरोबरूच पर्वरकारांची उदरगत जावची म्हण खंय नोमोजोची सुरवात केली. अशा कार्यावळींतल्यान लोकांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळटा. Where children are given an opportunity to showcase their talent, there is no competition, it's a festival. आणि वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्मान म्हणजे तुझी हेरिटेज जावं, कल्चर जावं, संस्कृती जावं सगळी दाखोवपाचो एक प्लॅटफॉर्म तुमकां सगळ्या भुरग्यांक मेळटा. जाणट्यांक कितें तरी आसता, सगळ्या लोकांक वेगळ्या वेगळ्या स्थळाच्या वेगळे वेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. आनी नोमोजो एक संकल्पना आशिल्ली की नो मोटर झोन नाल्यार नो मोबायल झोन. ते वाहतूक वाडिल्लें आसा, सगळे लोक इतले बिजी लायफान आसता जाल्यार एकामेकाक जो टायम ना तो टायम काडचो आनी तांणी आपल्या बरोबर स्पेंड करचो, फॅमिली बरोबर स्पेंड करचो, ग्रँड पेरंट्सा बरोबर स्पेंड करचो, नातवांनी सगळ्यांनी बरोबर करचें. हें एक संकल्पना चिंतून आमी हो नोमोजो सुरू केल्लो. Over the time it has grown with the help and because of the participating families, children, everybody has families who come in. आणि एक पहिले आमी भुरगेपणान सायकलिंग करताले, स्केटिंग करताले रस्त्याचेर, काय प्रॉब्लेम नासताले. सो वी मेक इट इनटू दॅट झोन वेर पीपल कॅन कम सायकल, स्केट, शो देअर टॅलंट, आर्ट, हेरिटेज, पेट झोन, वेगळे वेगळे झोन्स तयार करून they get a chance to showcase their talent. Self-help groups, other groups who come here get a chance for self-empowerment, especially women empowerment. जातूंतल्यान ते आपले पदार्थ गांवान केल्ले दाखयतात आनी लोक घेता आनी ताजो आस्वादूय घेवंक मेळटा. कोविडाच्या अरिश्टांत लोक स्वताच्या पोटा पाण्याचे विवंचनेत आशिल्ले. त्या परिस्थितीत भोवत्या मोनजातीचो विचार करूंक वेळ कोणा. त्याय परिस्थितीत साखळे उपाशी तळमळपी सुण्याक पांडुरंग पावतालो. तेन्ना सावन आतां मेरेन ह्या सुण्याक खावंक जेवंक उणावना. आमच्या पॅट्रन माळेंत पिगमी कलेक्टर गजू म्हण फामाद पॅट्रन पांडुरंग नागवेकार. कोविडाच्या अरिश्टांत जो तो आपले घर भरपाक लागिल्लो. कितलो तेंप लॉकडावन आसतलो ते खबर नाशिल्ले. ते फाटभुंयेर खाणा जेवणाचें सामान भरपाक सगळेच जाण भोंवताले. अशा वेळार भोवते मोनजाती कडेन कोणाचेंच लक्ष नाशिल्ले. मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ सांखळे शारांतूय हीच परिस्थिती. अशा वेळार सांखळेंतले मोनजातीक पांडुरंग पावलो. पिगमी कलेक्टर गजू म्हूण फामाद आशिल्लो पांडुरंग नागवेकार तेन्ना सावन ह्या सुण्यांक खावपाक जेवपाक दिता. तशेंच ताच्या घरांतूय खूब माजरां आसात. कोणूच उपाशी उरचो न्ही म्हूण ताचो यत्न. तुम्ही जेन्ना सुण्यांक जेवणां घालता, माजरांक जेवणां घालता, कितें तुमची त्या फाटल्यान भावना आसा? कोणी उपाशी उरचो न्हय की तांकां कोण सजा घालिना तेन्ना आपल्या कडेन जाता ते ताकतीन आपणें घालपाचें तांकां जमता तशें. बिस्कीट आनी कितें पाव बी अशें कितें मेळटा तें घालपाचें. केन्नासून तुका मोग हो रस्त्या वयली सुणी माजरांचो मोग केन्ना? कोवीड टायमान तांकां कांयच मेळनासलें. त्यो उपाशी अशें भोवा म्हणून तांकां तेन्ना बिस्किटी सुद्दां मेळनासल्यो असल्यो पूण ते अबंद आसले म्हणून तेणें ग्लुकोज बिस्किटी एक मेळ्ळा ते पॅकेटूच धाडया हांव आनी तांकां मागीर घाली खंय खंय दिसता अशें. तरी थोडे म्हाका तापय कित्याक हांगा घालता काय म्हणून. लोकांनी आपले कडेन जाता तशें मोन जातीक खावपा जेवपाक दिवचें म्हूण उलो. लोकांनी तशें तांकां मन जात न्हय ते तांकां कांय कळना. भूक लागली काय तांकां कितें कळना सांगूंक कळना पूण तांकां कळना तेन्ना आपणें समजपाचें तेंचें हें कितें आहा तें आनी आपणें घालपाचें तांकां तें हें करता तें बिस्कीट पाव बी कितें. सांखळे वेटरनरी हॉस्पिटल ना
मुख्यमंत्र्यान काना मनार घेवचे म्हूण उलो. हांगा तशें कुत्रो समज गेलो न्हय एक्सिडेंट जालो जाल्यार तांकां कांय फॅसिलिटी ना सांखळेन. सांखळे एक वेटनरी हॉस्पिटल एक जनावरां खातीर करचें अशें म्हाजी एक दोतोरा कडेन सीएम जावन सगळें केलां सांखळेन तेन्ना तें एक करचें अशें म्हणजे मन जाती खातीर. सांखळे हांगा लागीं अशें वेटनरी हॉस्पिटल ना तेन्ना प्राणी प्रेमी जे हांगासरले आसात सांखळेचे तांची एकूच सीएमा कडेन विनंती आसा की सांखळे भितर जनावरां खातीर एक वेटनरी हॉस्पिटल किंवा एक शेल्टर तयार करचें जातून जखमी जाल्ल्या जनावरांक आमी आसरो दिवपाक शकतली. रुपेश रावता बरोबर राधिका कामत सतोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.